मावळिंगेच्या जमनीचो वाद सोडोवपा खातीर पुलिसांनी गांवांत आपयल्ले बसकेक जमनीचो वारसदारूच येवंक नाशिल्ल्यान आयतारा गांवांतलें वातावरण बरेंच तापलें। गांवांत आपयल्ले बसकेक जिल्लोधिकाऱ्याची मान्यताय नाशिल्ल्यान आपूण बसकेक वचूंक ना अशें दिवचले पुलीस स्टेशनार येवन राविल्ल्या विक्रमराजे भोसलेन सांगलें। हो प्रस्न सुटलो ना जाल्यार गांवांत कितेंय घडूं येता अशी शिटकावणी मावळिंगेच्या लोकांनी दिल्या। दिवचल तालुक्यांतल्या मावळिंगे गांवांतल्या सर्गेस्त बाबा राणेच्या जमनीचो वाद फाटली कितलीशींच वर्सां चालू आसा। हो वाद मिटोवपा खातीर आयतारा मावळिंगे देवळांत पुलिसांनी भाटकार आनी लोकांची बसका आपयल्ली। ह्या बसकेक जमीनदाराचो वारसदार येवंक नाशिल्ल्यान लोक बरेच चाळवले। हो प्रश्न मिटलो ना जाल्यार गांवांत कितेंय घडूं येता अशी शिटकावणी थळाव्यांनी दिल्या। जर तेणी कितें तेजी जर खाजगी जर मालमत्ता आसा जाल्यार तेणी ते पडद्या पासून दडोवन रावन आपली आस्वासनां दिवची न्हू अशें तेका आस्वासन दिसतातलें। जे तुमचें कितें आसा तें सेटल हांगा घेवन येवचें आनी तुमी ह्या गांवचे भाटकार सिद्ध करचे। मावळिंगे गांवांतल्या ह्या वादग्रस्त जमनीचो वारसदार सकाळच्यान दिवचल पुलीस स्टेशनाचेर हजर आसलो। ह्या बसकेक जिल्लोधिकाऱ्याची मान्यताय नाशिल्ल्यान आपूण बसकेक वचूंक ना अशें विक्रमराजे भोसलेन सांगलें। ह्या मिटिंगेक डेप्युटी कलेक्टरान परमिशन दिवं नासली म्हणून तो एक मुद्दो एक मेन असल्या कारणान आमी ही मिटींग करूंक ना। हेचो अर्थ असो न्ही की आमी तेंच्या वांगडा मिटिंगेक बसचे ना, आमी जरूर मिटिंगेक बसतले आनी हो विशय आमकां सोंपोवपाक जाय। तशेंच ह्यो जमिनी ज्यो आसा लोकांक दिवपाच्यो त्यो जमिनी दिवपाचे आमी सगळे सोपस्कार पूर्ण केल्ले आसा, चालू केल्ले आसा आनी त्याच्या संदर्भात आमी चार सातेरकर वाड्यावेल्या 4 लोकांक ऑलरेडी आमची NOC दिल्ली आसा आनी त्यांचे ह्या विकान त्यांच्या नावार ते जमनी जातल्यो। दिवचलच्यान प्रुडंटा खातीर उदय परब। रेवेच्या बंदीक लागून GSIDCची कामां लागीं बंद पडिल्ल्यान जमा। नवी कामां हातान घेवपाची परिस्थिती ना अशें GSIDCचो उपाध्यक्ष प्रमोद सावंतान स्पश्ट केला। आडकल्ली कामां चालीक लागची म्हूण मुख्यमंत्री पर्रीकारान GSIDCची शेनवारा खासा बसका घेतली। दसऱ्या दिसा पेडण्यां नव्या बस स्टँडाचो बुन्यादी फातर बसयता, मात कालवी पूल आनी सांखळेचें रवींद्र भवन चड करून दसऱ्याक उक्तें जावचें ना। गोंय साधन सुविधा उदरगत महामंडळाच्या कामाक रेवेवेल्या बंदीचो बरोच फटको बसला। GSIDCची चडशीं कामां बंद पडल्यात, तातूंत कितल्योश्योच मुळाव्या शाळांच्यो बिल्डिंगो आसात। शेनवारा GSIDCचो चेअरमॅन मनोहर पर्रीकारान कामाचो नियाळ घेतलो। आयच्या मिटिंगेन तशे रुटीन विशय जे आशिल्ले ते सगळे प्रोजेक्ट जे आशिल्ले ते आमचे फास्ट आनी स्पीड अप करप। जे थोडेशे कामां रिंगळत पडलेली आसा, स्पेशली रिंगळत पडलेली आसा बिकॉज ऑफ सँड। आमकां रेंव जी जाय पळय न्ही त्या प्रमाणान रेंव मेळना। हो रेवेचो विशय स्टेटीत खूब मोठ्या प्रमाणात जाल्लो आसा आनी तेजी शॉर्टेज जाल्ली आसा। ताका लागून चडशे प्रोजेक्ट जे आसा हाची कामां आमची अर्दवट स्थितीत आनी बंद पडलेली आसा म्हणपाक कांय हरकत ना। आमी खरें म्हटल्यार एट प्रेजेंट स्टेजीचेर नवीन प्रोजेक्ट घेवपाच्या विचारात GSIDC ना, कारण बरेचशे प्रोजेक्ट्स जे आसा हे आमचे इनकम्प्लीट आनी स्लो डावन जाल्लेले आसा। ते प्रोजेक्ट एक तर स्पीड अप करप। कालवी पूल आनी सांखळेचे रवींद्र भवनाचें GSIDC दसऱ्याक उक्तावण करपाचें आशिल्लें, मात मजगती दाट पावस पडिल्ल्यान बेत फुडें धुकलचो पडला। दसऱ्याक GSIDC फकत पेडण्याच्या बस स्टँडा खातीर बुन्यादी फातर बसयतले। आतां रिसंटली जे आमचे प्रोजेक्ट्स जे चालू आसा तो आयदर घेवपाच्या स्थितीत आसा। मार्शल बस स्टँड आसा, पेडण्यांतलो बस स्टँड आसा। पेडण्यांतल्या बस स्टँडाचो फावंडेशन स्टोन आमी येता त्या दसऱ्याच्या मुहूर्ताचेर 13 तारखेक लायता। कालवी ब्रिजाचें आमी इनॉग्रेशन जो कंप्लिटेशन स्टेजीचेर पावला। खरें म्हटल्यार आमी विचार करताले तेजें इनॉग्रेशन करपाचें, बट ड्यू टू हेवी रेन्स आमी तेजेलो रोड्स जो आसा वो करपाक शकले ना। त्या खातीर तो थोडोसो प्रोलॉंग जाल्लो आसा। ताजें इनॉग्रेशन जातलें। सांखळेंतले रवींद्र भवन प्रकल्प हो कंप्लीट जाल्लो आसा, ताजें इनॉग्रेशन आसतलें। प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी दिनेश करपे। सावयवेरें कावगाळ वाड्यावेली बांय अकस्मात कोसळिल्ल्यान थंय रावपी सुमार 400 लोकांचे उदक नासून हाल जावंक लागल्यात। ह्या वाड्यार ही एकूच बांय आशिल्ली। टँकरान उदक दिवपाची वेवस्था सरकारान केल्या, पूण तें पावना। बांय बेगिनातले बेगीन सारकी करची म्हूण लोक मागतात। सावयवेरें गांवांतल्या कावगाळ वाड्यावयली बांय कोसळिल्ल्यान थंयच्या लोकांचे उदका विना हाल जावपाक लागल्यात। ही बांय परत बांदची अशी लोकांची मागणी आसा। ही बांयन जवळ जवळ 400 लोक डिपेंड आसा, कारण आमकां ओपचें उदक हांगासर पावना आनी त्या खातीर ही बांय मारलेली आसा हांगासर। आनी हे बांयचे उदकाचेर हे लोक सगळे अवलंबून आसा। आनी ही बांय जेन्ना मारली तेन्ना ह्या लोकांक वेवस्थीत उदक सारकें मेळपाक लागलें, पण आतां
ज्या कॉन्ट्रॅक्टराक ही बांय दिल्ली म्हाका दिसता ह्या कॉन्ट्रॅक्टरान ती बांय सारकी मारूंक ना. बांय मातशी कोसळटाली थंयसर आमी तशीच उदीक हाडटाली थंय वचून, पण आतां खूबच आमकां त्रास जाता. सरकारान ह्या फुडें मातसो विचार करपाचो आनी जाता ते बेगीन बांय मातशी बांदून दिवची. कंत्राटदारान बांयचें बांदकाम सारकें करूंक नाशिल्ल्यान 7 वर्सां भितरूच बांय कोसळ्ळी अशें लोकांचें म्हणणें आसा. मदीं एक मिटर गॅप सांडले मदीं आनी तांच्यांनी बांय बांदली आनी पोरां माती घालून पुरयली, ती माती इरगाळी आनी बांय पोरां नेमली. चिऱ्यांक सारकें बुराक दवरलें ना उदक भायर वचपाक, आनी त्या कारणान कितें जालें तें माती ती फुगली. फुगतकूच फाटल्यान फोर्स जालो म्हणटकूच फुडल्यान धड ओपन आसलेल्या कारणान सुटली आनी ती सुटलेल्यान हेवटेन बांय ती कोसोन पडली. आनी हें वेळोवेळी हांव सुद्दां 2-3 वेळा PWDन मंगेश म्हणून कोण इंजिनियर आशिल्लो ताका सांगलें, मागीर दुसरो ढवळीकर आशिल्लो ताका सांगलें, तरी तेंच्यांनी हेजेर लक्ष दिलें ना. लक्ष ना म्हणजे थोडे थोडे चिरे पडटाले. आतां वयर सकलें कोण झरीचें उदक हाडिना, थोडें हाडटा रांदपा पुरतें तितकें हाडटा म्हणजे. आनी मागीर कितें जाता गिमान आमकां उदक हें पावना, हेंवूय पावना. हे अर्दवर पंप चलता आनी पंप बंद जाता हो, आनी ती मातशी घालतना मातशी ती पोना घालपा जाय आनी मातशी. प्रुडंटा खातीर सावय वेरेच्यान विवेक प्रभू. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.